भक्तीन आमी आयल्या पेटोवच्याक आमकां जावं बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करया घेवच्याक तुजें दैवीक वरदान सर्गी मन्नान आमकां तूं पोसताय उठ्या वायनान तुका स्तुतिताय जिविता काळांत दादोस करताय तुजे थंय आमकां एकवटायता तुज्या नांवान सोम्या भक्तीन आमी आयल्या भेटोवच्याक आमकां जावं बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करया घेवच्याक तुजें दैवीक वरदान. त्रिएक देवाक अर्घा दिवन हे मिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मुगळा भावा भयणीनो, आयची देवस्तुती आमकां शारिरीक खणाक मात्र न्ही बगर आत्मीक खणाकी आमी लालोवंक जाय म्हणले सत आमकां शिकयता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता की इस्रायल लोक आपले कुडीचे कान मेळनातले वरवीं देवाक पुरपुरतात, पूण देव तांची भूक थांबोवचे खातीर मान्नाचें जेवण वाडटा. तशेंच शुभ वर्तमानांत सोमी जेजू क्रिस्त देवाचें उतर वाचून 100 वांट्यांनी फळ दिवचे आत्मीक शक्तीन भरलेले मनीस जावंक आमकां सर्वांक आपोवणी दिता. मुगाचें न्हू, इस्रायल लोकान मान्ना केलें पूण ती मेली, पूण देवाचें उतर तशें न्हय, ते आमकां सस्नीक जिवीत दिता. तरी आमी साच्या बलिदाना वेळार आमी देवाचें उतर वाचून 100 वांट्यांनी फळ दिवन सस्नीक जिवीत जोडूंक जाय अशी कृपा मागून घेवया. आमचे उणेपण वळखून घेवन सांगात आमी मागया. हांव पत्की सर्वपदार देवा आनी तुमकां भोवणीनो मुसुगुनी हांव सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडात सरून वायट हातून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच संवकार सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भोवणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्वपदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पथकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कर, काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, काकलूत कर. प्रार्थया. गणवळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट घाल. तुझ्या कृपेच्या देणी आनी तांकां अदीक अदीक बर भवार्थान भरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळो तांकां थेर आनी जागृत करून दवर. आमी मागता हांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. इजिप्तांतली भायर सरल्या उपरांत दुसऱ्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा
सगळी इस्रायल परजा एलिमा थावन पयन करून एलीम नाय मध्ये असलेल्या स्याक आयली. सगळी इस्रायल परजा मोइजे आनी आरोना विरोध शीन उलोवंक लागली. तांणी म्हणलें, इजिप्तांत मासान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी बसून पोटभर उंडो खावन आसतना सर्वेस्पराच्या हातान आमचो जीव काडलो जाल्यार बरें आसतें. ह्या सगळ्या जम्यान मरचे खातीर तुमी आमकां ह्या अरण्यांत हाडल्यात. सर्वेस्परान मोइजेक म्हणलें, हांव तुमकां सर्गार थावन उंड्याचो पावस धाडटलो. हर एक दिसा लोक आपलो दिसपट्टो ग्रास एकठांय करूंक भायर वचूं. ती म्हजो कायदो पाळटात वा ना म्हूण पळोवंक हांव हे परी तांची परिक्षा करतलो. सव्या दिसा तांणी हाडले ते तयार करतना सदां एकठांय करतात ताचे प्रास 2 वांट्यांनी चड जाताले. उपरांत मोइजेन आरोनाक म्हणलें, सगळे इस्रायल परजेक अशें सांग, तुमी सर्वेस्परा मुखार येया, कित्याक ताणें तुमचो शीन आयकला. आरोन सगळे इस्रायल परचे लागीं उलयतना तांणी अरण्याचे वाटेन दिश्ट घाली आनी आपले सर्वेस्पराचो प्रताप एका कुपाच्या रुपार तांकां प्रत्यक्ष जालो. सर्वेस्परान मोइजेक म्हणलें, हांवें इस्रायेलितांचो शीन आयकला. तांकां अशें सांग, दीस बुडतना तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां दादोशी उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव सर्वेस्पर तुमचो देव म्हूण तुमी वळखतल्यात. सांज जाताना लवे उबून आयले आनी तांणी तंबाची सगळी सुवात भरली. सकाळीं तंबा भोंवतणी देवाचें दांपण पडल्लें. देवाचें दांपण वयर वेतास अरण्याचे भुंयचेर रव्या परी कितें बारीकशें दिश्टीक पडलें. ते बर्फाच्या पिट्या भाशेन दिसतालें. इस्रायेलितांनी ते देखतस तांणी एकामेकाक म्हणलें, मानहू म्हणजे हे कितें? तें कितें म्हूण तांकां कळीत नातलें. मोइजेन तांकां म्हणलें, हो तो उंडो सर्वेस्पर तुमकां खावंक दिता तो. देवाचें उतर हे, देवान तांकां सर्गींचो उंडो दिलो. आपणाक रुजता ते खाण जेवण मागून आपल्या काळजांत देवाची तांणी परिक्षा केली. देवाचेर सयत ती आड उलयली. अरण्यांत पंक्ती घालून जेवण वाडोवंक देवाक तांकत वे अशें ती म्हणाली. इतले आयकुनी मळबाच्या कुपांक ताणें आज्ञा दिली. अंतराळाच्या दारां ताणें उगडली. तांच्या खाणा जेवणाक पावसा परी मान्ना ताणें धाडलें. सर्गींचो उंडो ताणें तांकां दिलो. मनशांनी खेलो बोडव्यांचो उंडो खावन जेवन लोक सगळो दादोशी जालो. मळबातावन उदेंतीचे वारें ताणें उठयलें. आपले पदवेन दक्षिणाचे वारें ताणें वाळोवंक लायलें. देवान तांकां सर्गींचो उंडो दिलो. देवाचे उतर आनी क्रिस्त सुतो ओंपी जाका तें बी मेळटा तो ससनाक जियेता. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमची सोय आसूं. मातेव परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून सरोवराच्या वेळेर वचून आसलो. आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोनीर सोडलो. लोक सकड वेळेर उबो रावलो. तो वळो
ओपरांनी सभा संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें, एक ओंपी ओंपूंक बायसरन गेलो. तो ओंपतना थोडें बी मेरयेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडें चड मातीनांतल्या कडपी सुवातेर पडलें. हांगा माती वयल्या बरस आसल्या वरवीं बेगीच तें किरललें. पूण सूर्य उदेवन येताच तें करपालें आनी ताका फाळां पटोवंक ना देखून तें सुकोवन गेलें. हेर थोडें खांट्या झाडां मदें पडलें आनी खांट्या झाडां वाडटना ताका तांणी चिरडून मारलें. आनी हेर थोडे बऱ्या सुवातेर पडले आनी थंय वाडून फळ दिवंक पावले. थोडे 100 वांटे, थोडे 60, थोडे 30. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आमी कॉम्पिटेटीव वर्ल्डांत आसा. ह्या संवसारांत आमी आतां जियेत आसतना एका कॉम्पिटिशनांत आसा. आमी खंयच्याय एका संस्थ्याक सरवल्यार, खंयच्या एका कामाक सरवल्यार, कोणाच्या घरा आमी कामाक गेल्यार आमचें प्रोडक्टिविटी पळयतात. आमी कशें काम करता ताचे वयर आमकां कूल या ताचे वयर आमकां इन्क्रिमेंट म्हळ्यार पयशे आमची सॅलरी चडयतात. जर एक मनीस एका संस्थेक गेलो मनशांत्या, तो कामूच करना जर ताका थंय दवरतात की बिलकूल ना. फाल्यां ते टर्मिनेशन लेटर दितात आनी वच म्हणटात. वय की न्ही? वय की न्ही? वय. कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या कॉम्पिटेटीव संवसारांत आसा. म्हज्या की आन्नेकलो बरो आसा, कित्याक ताचे कडेन स्किल आसात, कालेती आसात. त्या कालेती वयर ताका काम मेळटा. जर ताचे कालेती बरे आसा तर ताचेतून बरें प्रतिफळ येता तर ताका आनीक मुखार बऱ्या कामाक बरें पयशाचें काम मेळटा. थोड्या दिसा पयलें म्हज्या आंटीन म्हाका कॉल केल्लें भायल्या गांवांतल्यान. हांवें विचारलें आंटी कडेन खालें करताय गे म्हणून. ती म्हणाली हांव युकेचे मागणी आयकता म्हणलें. आतां मुस्तान युकेची मागणी आयकतात. हांवें विचारलें कितले बुटी आयकताय म्हणून. दिसा 2 बुटी म्हळें. ओके, दिसा 2 बुटी म्हळें. दिसा 2 बुटी वय, पूण ताचें आउटकम काल आसा म्हळें. ना, टायमपास थोडे बुटी मागचें आयकुचें म्हळें. आयचें वांजेलाचें उतर हांवें तशेंच. आमी जायतें आयकता क्रिस्त जिवितांत. आमच्या बावतिजमांत आमी सोडया, बावतिजम आमच्या आवयच्या पोटांत आसता न्हू, येदोळ मुसोर आमी क्रिस्ता भशेन जायतें आयकता. जायतें अरे एक आयतारा मिसाची आमी वाचपां आयकतात, घरा वांजेल आयकता, पाद्रापान सांगलें आयकता, जायते रेतिऱ्यो आमी आयकल्या. हांवें आयकलां, तुमी आयकलां. आमचें जिवीत प्रोडक्टीव जायचें न्ही गी. आमच्या जिवितांत कितेंय एक बदलाव जायचे. हांवें सुद्दां म्हज्या आंटीक सांगलें, न्ही तूं आयक तें सारकें, जाल्यार तूं वगेत राव तें काली आयकूंक. मात अशें म्हणालें आनी फोन काडटा गेलें. ताकाच क्रिस्ती जिवीत खाली आयकोवच्यांत मात्र ना. क्रिस्ती जिवीत खाली आयकून वगेस म्हजें काम करच्यांत मात्र ना. क्रिस्ती जिवीत आमी कितें आयकता क्रिस्ताचें उतर तें क्रिस्ता भशेन जावंक आमकां आपोवणें दिलां. नातल्यार आमी आयकता मेरेर पडल्या मनशा भशेन कोणगी आमकां आमचें मायंड डायवर्ट करता. आनी कडपेर पडल्या भशेन वा बारीक खुशी जाता आयकूंक खुशी जाता, वेग्गी वाडटा. सोडून गेलें. आनी खंय पडलें बी. पूण आमी सर्वेस्पराचें बी आमच्या जिवितांत सारके रितीन जायचें तर आमी सुवात एक रेडी करीचे.
एक सुवात म्हणली आमच्या जिवितान आमी रेडी करचे आयकूचे मात्र न्ही बघा ते आमच्या जिवितान कन्न ते क्रिस्ता भशेन जायचे बोवा सारकें तेंच हेच्या पयल्या वाचपान पळया गे आपूण कोणाक मागता त्या देवाची तांकां वळख नातली ताकाच देवाचे वयर शीन उसरतात जर आमी मागच्या देवा लागीं आमी खाली आयकता मात न्ही ताका एक सुवात तयार करता आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत जाता जावं बरो तो याजक जावं बरो तो धर्मीक जावं बरो तो लावीक या कोणीय जावं दी आमी सगळीं त्याच देवाचे उतार आयकता त्याच देवाक आमी मानता तर आमी त्याच देवाक मानता तर त्याच देवाक आमी ते उतार आयकता तर आमचें थंय बदलावंक जाय कशें भायल्या संवसारांत या आमच्या घरा कोणी कामाक येता आसतना तो काम करना आमी ताका भायर धांवन दिता गे आमच्या जिविताच्या आखरेक एकच जर आमकां दिल्लें सर्वेस्परान मिसांव आमचें थंय जायना तर आमकांय त्या मनशा भशेन आमकांय सांगता तूं वचू तूं फावो न्ही त्या पासून सोम्याचें उतर आमकां जागोवनी दितात कितें म्हळ्यार जें कितें तूं आयकताय तुज्या जिवितान गरोवंक प्रयत्न कर तर म्हज्या मोगाळ भावनो तीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां मेळटा पवित्र एवकारिस्तान मेळटा तीच आमच्या जिवितांत मेळटा आसतना तो सर्वेस्व देव आमच्या काळजांत आसतना ताका सुवात तयार करन ताचें उतर आमच्या जिवितान व्हरन खाली आयकोवचें मात्र न्ही भगार ते आमच्या जिवितान पाळोवंक सुमेलाचे आदार मागया आमेन. Undo ke Bapa Deva स्वीकार कर पावन कर जीवन हे अर्पिता तुका हे बापा घेऊंडो के बापा Vaurami kedo, tu vens dilya denya, grasam sozutlo, tuja udar pona. Kanik sam to samarpita, bhakti ani oda moga. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मंत असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या धन्य बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नक्या पयसुच्या दवा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बलयो तुका भेटोवंक तुज्या परचेक तुवें फरमायलें त्यो सगल्यो आतां संपूर्ण जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें संपूर्ण एक पावयल्यो तोच जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन ओमता तो दयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचे तुवें आशिर्वाद घालय तशेंच आतां आमचे जतन जन एकल्यान केल्ले भेटोवणी पवित्र कर आनी ती सोमेसाच्या सडवणेक फायद्याचे जावं दी ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवय आसो तुमचे सोवय आसो आमची काळजां उबारुया आमेन सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता जिव्या भावार्थान ताचें पुन्हा जिवंतपण परगटता तीर बरवशान ताच्या महिमे वतेन्याक अत्रेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपणाचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार प्रल्हादच्या वैभवाक उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र
तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरून सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्याने सस्ने कराराचे हें रगत, पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत हें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavataso gutu pargatu ya. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमी सुमेस्ता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवो सुदोड मेल्यान आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्ता तुजे परचळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांवकार मरे देवाचे माये संगाती सांजुजे ती सोबती भगेन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडोंदराची अज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले आमच्या बापाचे मागणे भक्तीन आमी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संकाय, तुझी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या बुशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं दिनाका. पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रजूटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सोय आसो. माया मोग असो आनी एकवट असो गुजोन एकामेका शांती दिया.
देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळ्या आमी निजायकी सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुजे थंय जेजू हांव एक जाता. तुजेर सोम्या पातयेवन हांव रावता. जेजू ये तूं काळजां बिडार कर ह्या टाळयांत. तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां नीवत रेखता. तुका सेंतो आता लालेता. जेजू ये तूं काळजां बिडार कर ह्या टाळयांत. तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां नीवत रेखता. तुका सेंतो आता लालेता. जेवणाक तुवें उर्दो मोडून दिलो. घेया खाया म्हूण तुकाच पेटयलो. आत्म्याचे खाण जावन उंड्याक तूं आयलो. कुशेन कुसार मरूंक तयार जालो. जेजू ये तूं काळजां बिडार कर ह्या टाळयांत. तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां नीवत रेखता. तुका सेंतो आता लालेता. जेजू ये तूं काळजां बिडार कर ह्या टाळयांत. तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां नीवत रेखता. तुका सेंतो आता लालेता. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिश्ट घाल. सर्गीच्या धेन्यांनी तुवें आमकां भरलाय. तर आदले पातकी जिवीत सांडून तुझ्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सवय आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालो. ओसनेया क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता.
pague votazuze Krista poschia papa Rătantacia sodăia Satu bapoi băcta Zuze bapa pautu maka Zuze bapa pautu maka Zuze bapa pautu maka Zuze bapa pautu maka Mogar putra sove Avar mureka shivadi vanka Pagin ku saçı kurvi Nerum kam çidvam çindis matli Papa çipta çin bu itat mit çinavi